बरं आहे ना सगळी. आयज हांव तुमकां व्हेरी ब्युटिफूल प्लेस दाखयता. बाय द वे सगळे प्लेसीस हांव दाखयत्यो व्हेरी ब्युटिफूल आसतल्यो. सो ही सारकी बरी दिसता. लायक इट्स लायक अ ओल्ड विलेज कायंड ऑफ ओल्ड दुबय हा थंय थिंगा. सो आल सी बरें ब्युटिफूल सारकें ते आर्किटेक्चर आनी थिंग न्हू लोकल रेस्टॉरंट्स बी बरीं दिसताय सारकीं. अशें करून तूं विलेजां पावल दिसता. अरेबियन विलेजां बरें एरेबियन नायट्स आसताय चोय ते भशेन बरें दिसता फाटल्यान. इतू ब्युटिफूल आनी फाटल्यान ready to explore the beautiful village. Come, let's go. बरें सारके वायब्स न्हू डिफरंट कायंड ऑफ वायब्स आनी बरें दिसता थिंगा सारके. लायक द लोकल टच द ओल्ड दुबय टच आहा. रेस्टॉरंट्स बी हाय चोय ती लायक एक विलेज अशी. सो विलेजा भितर रेस्टॉरंट्स आहाय. देन लोकल शॉप्स लोकल आयटम्स विकपा दोताय चोय ते भाशेन. आनी एक प्लेस आहा ती आतां हांव लायक कन्फ्यूज जालें हुंयच्यान वचपा तें. सो हांव फाटल्यान गेल्लें पोत्तून हें वता येयलें. सो ती वाट हांव सोदिता तिंगा. तितून रॉंग सायड येयलो. सो हांवें भितोयल्यान फाटल्यान गेल्लें थिंग एंड आहा दुसरे सायड वचपाचें.
काश्मीर भी असते हाउस बोट टाइप आई एम नॉट श्योर इफ ते हाउस बोट कितने कवर्ड हाँ मे बी ड्यूरिंग डे टाइम बहुत असते तो भी होते असतले बरे दिसतंय ना एयरपोर्ट लागे हाँ એટલે प्लेन हुई यहाँ प्लेन बहुत से
Thank you for watching till the end, and if you all like the video, please do like, share and subscribe to my channel. And I hope so you all are loving the previous videos as well. आणि मुखार तो म्हाका सपोर्ट करता हांव जाणा. Thank you for that, and keep supporting, and see you in my next vlog. Take care. Bye bye.